सिजनाचे फ्लो मीटर बसयला उदकाचो फ्लो मीटर. सो ते ग्राउटिंग करून बाकी व्हडी NIOन मीटर येदोसो इन्स्ट्रुमेंट बसयल्लो आसा. ते उदकाचो फ्लो आतां मेजर करपाक लागल्या. सो आतां हो फर्स्ट फ्लो मीटर रिपोर्ट आमी अप टू मे पासून तो रिपोर्ट आमकां जुना मेळटलो. मागीर परतून हेच पॉयंटार जून टू सप्टेंबर, जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर पावसाचो फ्लो मीटर आमकां दितले. आनी सगळे जर बरे भशेन जाल्यार इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर एंड ऑर नोव्हेंबर फर्स्ट वीक वील बी कायदेशीर लिगल सँड मायनिंगाचे जे एरिया सायंटिफिकली प्रुवन इरोजन आनी एक्युमुलेशनाचो रिपोर्ट आमकां दिवन आमी थ्रू मायनिंग डिपार्टमेंटान ऑक्शन करूं शकतले. आनी मागीर कायमचो हो रिपोर्ट आमचो बेस आसतलो. आनी एवरी इयर NIO इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर आफ्टर द रेन्स वील डू अ बेस रोखडोच 15 दिसा रिपोर्ट काडटले की खंय एक्युमुलेशन जालां. आनी बेस्ड ऑन देयर रिपोर्ट वी वील क्रिएट न्यू सँड मायनिंग म्हणजे एरियाज वेर एक्सट्रॅक्शन कॅन बी पॉसिबल. माय जॉब इज टू आयडेंटिफाय एक्युमुलेटेड सँड डिपॉझिट्स ऑन ऑल द रिवर्स ऑफ गोवा. सो हांवें 4 टार्गेट केल्या रिवर्स फॉर दीस सीजन, फॉर कमिंग सीजन. आनी हे 4 रिवर म्हणटा ते जुवारी, बंदोवी, आमचे तिराकोल आनी छापोरा. हे 4 रिवरान आमी दितले. आनी हेजेर स्टडी करून आनी तोय बाकीचे आमचे कुंभारजुवा बाकीचे सगळे रिव्हलट्स आहा तेय स्टडी फुडल्या वर्साक जातलो. कंटिन्यूस फॉर द नेक्स्ट 2 years स्टडी जातले. सो वी वील बी आयडेंटिफायींग ऑल एक्युमुलेशन पॉयंट्स फॉर सँड. फर्स्ट टायम करता आनी मागीर फाल्यां एनजीओ खंय कोर्टान वचपाचें आनी लागचें ना. सायंटिफीक स्टडी थर्ड पार्टी करता, गव्हर्मेंटाचे मनीसूय करना. NIO नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हांकां घेवन सायंटिफीक स्टडी करता. आनी दे वील गिव अ फूल बॅथोमेट्रीक चार्ट ऑफ द एंटायर रिवर्स with accumulation. आमी जे ओरिजिनल डेप्थ at what depth the original river bed is, what is the accumulation of the sand and what can be extracted हे NIO दितले and which are the areas with geo reference points आमकां ते दितले. So this is how we are going to do. This is the first year. मागीर next year will be very easy. मागीर in the month of September October पावस वयतरी ते रोखडे एक 10 दिसांनी आमकां असले हे सगळे पॉयंटार वयतले आनी दे वील आयडेंटिफाय वॉट इज द एक्युमुलेशन. ते भशेन आमी परतून टेंडर करतले.